वास्को धाकटळ्यान नाफ्टा अरिश्टांत जखमी जाल्ले भुरग्यांच्या उपचाराचो प्रश्न तडीक लावपा खातीर मंगळारा आमदारान आपयल्ली बसका निमणे कांयच थारनासतना सोंपली। बसकेक ZIOTLच्या अधिकाऱ्यांनी जाय तसो प्रतिसाद दिवंक नाशिल्ल्यान ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्याक लक्ष घालपाक सांगतलो अशें आमदार काल्लूस आल्मेद म्हणटा। काल्लूस, मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी, जखमी जाल्ल्या भुरग्याचे पालक आनी ZIOTLचे अधिकारी बसकेक आयिल्ले। I feel that मरे जुवारी ऑफिशियल should be arrested. ते आता म्हणटा ना म्हणटाय की आमी हेल्प करना लोकांक आनी कितें फ्युचर क्लेम्स आसा तांकां हेल्प करनाय। अरे एकलो भुरगो आतां लासलोलो ताका कोण चोयतलो? अजून तो बरो जावन ना, ताका कोण चोयतलो? तो आतां फाल्यां कितें करतलो? आनी आतां त्या भुरग्याच्या पांय माय काम करना तांकां कोण चोयतलो? See, Zuari should look after these people. I'm not asking for big compensation from them. I'm just saying, Zuari officials, please look after these poor people. They have been affected because of your mistakes and like highway authority mistakes. I am going to complain to the Chief Minister on this issue that Zuari is not cooperating with the locals. आम्ही जे कितें प्रॉब्लेम आहा म्हणजे तिगी जाणच्या जवळ न्हू तिगी जाण आमी येयल्ले आनी आमचो थंय आहा बॉम्बे कळ्ळें येवन तांकां कितें कितें प्रॉब्लेम आमचो आहा तो सगळो तांकां आमी सांगलो कळ्ळें मागीर तेंच्यांनी कांय उलोवंक ना आमच्या कडेन कंपनी वाल्यान आमी तेंच्या कडेन उलयले कलेक्टर आनी MLA आमचो तेंचे ट्रिटमेंट बंद केल्या मुळे जे ते बरे लेवल आसले न्ही तेंचे सगळे म्हणजे आनीक फुगला सगळे आनी खूब त्रास जाता तांकां लोकांचो। गोंयांत दैनीक हेराल्ड हे नवे मराठी दिसाळें सुरू जालां। दैनीक हेराल्डाचो पयलो अंक मंगळारा बाजारांत आयलो। गांवांगांवांनी लोकांचे प्रस्न उक्ताडार हाडपाचो यत्न ह्या दिसाळ्यांतल्यान जातलो। पयल्याच दिसा गोंयकारांनी ह्या दिसाळ्याक बऱ्यापैकी प्रतिसाद दिलो। कसलीच राजकी बांदिलकी दवरिनासतना एका निश्पक्ष पत्रकारितेचें उदाहरण हें दिसाळें लोकां मुखार दवरतलें अशें दिसाळ्याचे संपादक संजय ढवळीकारान प्रुडंटाक सांगलें। आपलो आपल्यासाठी सर्वांसाठी हें दैनीक हेराल्डाचें घोशवाक्य। पाच सहा मराठी पेपर आत्ता गोव्यात आहे। ते 5-6 मराठी पेपर असले तरी पण इथे एक वाव आहे म्हणजे स्पेस आहे मराठी पेपरसाठी, कारण बरेच विषय इथे तयार होत असतात। गोव्याच्या रक्षणाची, गोव्याची मूळ ओळख कायम राखण्याची जेव्हा असे विषय येतात त्यावेळेला हे पेपर कुठेतरी कमी पडतात असं आम्हाला वाटतं आणि ती उणीव भरून काढण्यासाठी आम्ही इथं आलोय, आम्ही या गोव्यात आलोय अशी एक आमची भूमिका आहे आणि त्या दृष्टीनं आमची ही वाटचाल असेल। जास्तीत जास्त स्थानिक लोकांचे विषय घ्यायचे, त्याला प्राधान्य द्यायचं, त्याच्यावर मतं मांडायची, लोकांचीही मतं घ्यायची, प्रचलित व्यवस्था काय करते, राजकारणी काय करते हे दाखवायचं आणि वेळ प्रसंगी कुणालाही एक्सपोज करावं लागलं, अन्याय कोणावरचं दूर करावं लागला तर ते करण्याची आमची तयारी आहे। अशा हेतूनं आम्ही आत्ता हा दैनिक हेराल्ड घेऊन आलोय। आत्ता वाचकांकडनं अशी अपेक्षा आहे आमची की प्रत्येकानं हा अंक किमान आधी बघावा आणि मला खात्री आहे एकदा अंक बघितला की तुम्हाला ते पटेल मी काय सांगतोय ते आणि तुम्ही तो अंक निश्चित घ्याल। नेहरू कपांत भारताचे कामगिरीन फुटबॉल मळार तरतरी आयल्या। पंगडांची सुत्रां नव्यानच हातात घेतिल्ल्या कोच विम कॉर्मना खातीरय ही कामगिरी बरोच नेट हाडपा सारकी। डच कोच कॉर्मनाकय हें येस एक मोठी गजाल दिसता। भारताचो अणभवी मिडफिल्डर क्लिफर्ड मिरांड म्हणटा, पुराय टिमीच्या सकारात्मक दृश्टिकोनाक लागून हें शक्य जालां। जाल्यार आंतरराष्ट्रीय रँकिंगांत भारता परस कितलेशेच फुडें आशिल्ल्या कॅमेरूनाक मारून कप जिखले हाचे कॅप्टन सुनील चेत्रीक म्हत्व दिसता। जुलयासावन डच कोच विम कुवरमान्सान भारताच्या पंगडाची कोच म्हणून सुत्रां हातात घेतली। तो म्हणटा, म्हाका हे गजालीचेर विस्वासच बसलो ना। कोच म्हणून म्हज्या करियरांत कितल्योश्योच अजापाच्यो आनी अनपेक्षीत गजाली घडल्यात, मात नेहरू कपाचे फायनलींतले जैत ही एक वेगळीच आनी खाशेली गजाल। कॅप्टन सुनील चेत्रीच्या इक्वलायझर गोलान नेहरू कपाची फायनल टाय ब्रेकराचेर व्हेली। तो म्हणटा, कॅमेरुना सारकेल्या पंगडाक मारप ही सोपी गजाल न्ही। मॅचीचे पयलीं कोणेंय आमचो पंगड कॅमेरुनाक मारतलो म्हूण सांगिल्लें जाल्यार म्हजो विस्वास बसचो नाशिल्लो, पूण पुराय पंगड एकवटीत भावनेन खेळ्ळो। भुरग्यांच्या कामगिरीचो म्हाका अभिमान आसा। भारत आनी धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाचो स्टार क्लिफर्ड मिरांडान नेहरू कपांत बऱ्यापैकी खेळ दाखयला। बेताल भाटीच्या ह्या फुटबॉलराचें वय सध्या 30 तेंकलां। सध्या तो मातसो सुसेग घेता। कॅमेरुना सारकेल्या संवसारीक पांवड्यावेल्या कपांत खेळपी पंगडाक भारतान मारले हाची क्लिफर्डाक चड उमेद दिसता। It was a very difficult game.
to play against Cameroon is always difficult since as it is, you all know that they are ranked as 16th or something around the top 16 in the world, and we are 160. But then we did a very good job, to win, to contain them in the full game, the 90 minutes plus 30 extra time, and then to take them to penalties and win the match. But having said that, we had a chance of winning the match as well. They missed chances, even we missed chances. So we had a very good chance of winning, and we did try our best. And we came into the match having lost to them in the group stage, and we came with a determination that okay, again whatever it is, we'll try to win. We'll try to. We came into the match with a positive frame of mind, thinking that we'll win the match, and in the end, thankfully, that was what has happened. ब्युरो वांगडा बेताल भाटीच्यान आमचो खबरांकार सावियो डायस. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.